सरकार समाज कल्याणाच्यो काणयो सांगत आसा, मात आजूय कांय फामिली मुखार 2 वेळच्या जेवणाचो प्रस्न. ब्रह्मकर्मळी 70च्या भागीरथी गुरव हिच्या कुटुंबाचेर सावार. भागीरथीची चली आणि जावूय कॅन्सरान सोंपलो. अनाथ नातू भागीरथीच्या पदरांत. पयलींच भागीरथीचो 40 वर्सांचो पूत दुयेंती आशिल्ल्यान तोय हातरुणार खेळटा. आता पुताक सांबाळटली काय नातवाक? ताची काणी आयकल्यार आंगार काठो उबो जाता. माझ्या चेडवाक दिले, तेका त्याचो घो दुसरो दिलो, तो एक्सिडेंट जावन आतां गेलो. म्हणटकणी परत दुसरे चेडूं माझ्या घरा कडेन येयले. माझे चेडूं म्हणजे तेका दवरता म्हणून तेका परत दुसरें लगीन करून दिलें. ते दुसरें लगीन करून दिलें. तो बी घो तेचो गेलो. तो घो गेलो, ते चेडूं बी म्हजे गेले. कशें गेले? चेडूं गेले, तेका हे जालें, कॅन्सर जालो. कॅन्सर जालो, ते गेले. म्हणटकच तेका एक भुरगो आसलो. तो भुरगो कोणा कडेन मी तेका म्हाज्या कडेन दवरलो आनी तेका कोण बघणार ना. तेजो घो मागीर हा, चेडवाचो दुसरो घो तो बी मेलो. कसो? तेका हे जालें न्हू कॅन्सर. आमचें कांय ना बाबा, तशें कांयच ना. 1 रुपयाचें सुद्दां आमकां दवट ना. फक्त आमचें आहा तें घर आनी आमकां कांयच ना. आमी खोट कितें सांगू, कोणूय तुका सांगता. आमी तेका बाबाच म्हणटा न्हू. तेंचे कडेन आमी गेली, आमकां घेवन गेलो. तेणी आमकां 1 लाख दिले. ते आमी म्हणजे खर्च केले, म्हणजे कोणाचे घेतलेले काय केले ते दिले. ते म्हणजे घेतले ते दिवचेच पडले ना, ते आमी दिले. आनी आतां आमच्या कडेन म्हणून पयसो खंयचे आसतले तेच लाखभर, आनी आमच्या कडेन पयसो ना. तेचे हो आतां 5 वर्सां जालीं, तेका ऑपरेशन केलें. ते दर्या तेची तो जाग्यार आहा. तेका 4 वर्सां बांबोळे बोडलो. 1 रुपया 4 आण्याचो गुण ना तेका. म्हणून आतां हे वर्सा बऱ्याक आमी तेका दोतोराक व्हरना. घराचो जाग्यारच आहा तो. तेच्यान कांयच जायना आतां. आतां तिचो वायदा लोकांले उदार म्हळ्यार कितके हाडटलो? आमकां म्हयन्याक 10 किलो तांदूळ. कितें खातलो तूं 10 किलो तांदूळ? तूं सांग. कड्डान हाडूंक गेलो जाल्यार 5 रुपया जाता 2000. म्हणून आमी हाडूंक लोणचें घेता आनी आमकां पेज इतके करून दिता. आमी लोणचें करून पेज दिता. 10 किलो तांदूळ कितें खातलो तूं? म्हाका ह्या गोटी म्हणून ते पाणी जाल्लें म्हाका. म्हणजे मोठे जाल्ले ते. तेका लागून ते GMC तेन्ना कोरोना आसलो न्हू, म्हणून मी हांगा गेले वाळपय गेले आनी ती म्हाजे वाडले लागली आनी ती म्हाका चालू ती जाल्यार पयलीं म्हाका काळजेच नासलें. कितकी वर्सां जाता ही? 5 वर्सां जाली. मागणी आसा की हो जो धाकटो नातू आसा तेच्या कडेन रावता तो अनाथ जाल्या कारणान ताका एक कितें पेन्शन जाल्ली जाल्यार बरें जातलें अशें म्हणटा. कारण तिका जो पेन्शन मेळटा ती फक्त 1000 रुपया मेळटा अशी ती म्हणटा. आनी चेडो जो आसा तिचो 40 वर्साचो, तो सद्या लग्न जावंक ना आनी तो हँडिकॅप भाशेन जाल्लो आसा. ताका चलपाक मेळना, ताका बसपाक सारकें मेळना, ताका न्हिदपाक रातचें मेळना. सो अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. सो ताकाय बी कितें पेमेंट पेन्शन जर करपाक जाता सरकारा कडेन जाल्यार सरकारान करची. जावं स्थानीक पंचायतीन आनी एक इनिशिएटीव घेवन, जे स्वयंपूर्ण मित्र पंचायती बसतात तेंच्यान इनिशिएटीव घेवन ह्या भुरग्या कडेन कितें जाता पेन्शन जाल्यार करची. तिका सरकारान जावं स्थानीक पंचायतीन कितें हेल्प जाता जाल्यार बेगीतले बेगीन करची अशी आमी मागणी करता. कोणाक सांगतलो? कोण आयकना? गरीबाचे कोण आयकना. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत.